आमचो आदलो राष्ट्राध्यक्ष दोतोर अब्दुल कलाम, फामाद विज्ञानी, पण त्याच बरोबर एक खालतो मनीस, सगळ्यांक मोगाचो, भुरग्यांमध्ये, तरणाट्यामध्ये, वडामध्ये कितलो तो मोगाळ जालो. पळोवंक ताच्या कडेन कांय व्हडली सोबाय नासली. ते व्हडले ताजे अशे लांब केंस, ते पिकलेले केंस, तो एक कोट, इल्लोसो मोठो मनीस, भायली सोबाय नासली, पूण ताचे थंय ती भितरली सोबाय आसली आनी देखून तो सगळ्यांक मोगाचो जाल्लो. आतां ताणेंच ताच्या जिवितांत घडिल्ली, अणभवल्ली एक काणी म्हणच्या परस तें गणीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. अब्दुल कलाम तमिळनाडांतल्या एका दुबळ्या मुस्लीम कुटुंबांत जल्मालो आनी तो थंय गांवांत आसल्या तामीळ इस्कॉलाक वेतालो आनी शिकतालो. आनी ताचो बापूय आनी कितें सादो वावर करतालो आनी आवय घरांतच आसली आनी घर सगळी सांबाळटाली आनी जेवण तयार करचें तिचें काम. रातच्या जेवणाक ती बापाय खातीर एक भाकरी करताली. एक दीस तिणें इल्ली भाकरी इल्ली करपाली, ती हाडली आनी अब्दुल कलामाच्या बापायक दिली आनी ती भितर गेली आपलें कितें काम करून. आतां बापूय ती जेवणा सांगता, ती भाकरी खाता आनी अब्दुल कलामान पळयलें, अरे आज इल्ली भाकरी करपाला, पूण बापूय काय रागार जावना, ओगो आसा. हरशीं आवय अशी करपल्ली भाकरी हाडिना, बरी भाकरी हाडटा, आज करपल्ली भाकरी दिला. ताका तिका अजाप जालें आनी ताणें बापायक विचारलें, बाबा, आवयन ही करपल्ली भाकरी तुका हाडून दिली, म्हाका दिसलें तूं रागार जातलोय, तिका तापयतलोय, पूण तशें तुवें कांय करूं ना मू, तूं ती बरी करून खाताय मू, तें कशें? तेन्ना बापूय आपल्या पुताक म्हणटा, पुता, पळय, दिसभर तुज्या आवय घरांतलीं कितलींशीं कामां आसात आनी तें घरांतलें काम तें दोळ्यान दिश्टी पडचें काम न्हय, कितलींशीं कामां आसात, तें सकट ती करता आनी हरशीं कितें भाकरी कांय करपाना. आज कितें जालें आसतलें चुकून, ती कशें करपाली, कितें सगळींच करपून गेली अशें ना, कितें जालें? पळय, तें जाका तूं करपल्ली भाकरी म्हणटाय न्ही, म्हाका तातूंत करपल्ली भाकरी दिसना. म्हाका त्या करपल्ले भाकरेंत तुजो आवयचो मोग म्हाका दिश्टी पडटा, तुज्या आवयची ती सेवा, तिजो त्याग म्हाका दिश्टी पडटा, देखून हांव ती भाकरी खाता. अब्दुल कलाम म्हणटा, बापायच्या ते जापेंतल्यान म्हजी चिंतपाची नदरच बदल्ली म्हणटा तो. पळया, ताच्या बापायन आवयक तापोवंक जाता, हें कितें, हांव काम करून आयलां, थकून आयलां आनी तूं म्हाका करपल्ली भाकरी दिताय, अशी कान उडोवंक जाता आसली आनी दुसरी भाकरी करून हाड म्हूण तिका फर्माण दिवंक जाता आसलें, सकट करूंक जाता आसलें, पूण तें अब्दुल कलामाच्या बापायन केलें ना. तें करूंक ना देखून अब्दुल कलामाच्या जिवितांत तो प्रभाव पडलो आसतलो. देखून अब्दुल कलाम सदांच शांत मनीस, दुसऱ्यांक समजून घेवचो मनीस, दुसऱ्यांची उमेद चड करून पळय भुरग्यांक मेळ्ळ्या वेळार तो भुरग्यांची उमेद वाडयतालो, तांचे कडेन संवाद करतालो. एक राष्ट्रपती आसून सयत ताका भुरग्यां खातीर वेळ दिवंक ताचे लागीं वेळ आसलो. ताणें भुरग्यांक म्हणलें ना, ना म्हजे लागीं हें नाका, म्हजे लागीं तुमकां दिवंक म्हजे लागीं वेळ ना, अशें करूं ना. ताका भुरग्यां लागीं, तरणाट्या कडेन उलोवंक खूब उमेद आसली आनी तें तो करतालो न्ही. तें कशें जालें, तें ताच्या घराण्यांतल्यानच ताका ही संवय जाली, ही संस्कृती निर्माण जाली आनी ताच्या बापायन ताचेर तो प्रभाव घालो. आतां अब्दुल कलाम हें एक गणीत सांगता, असलीं कितलींशीं गणितां अब्दुल कलामान आपल्या घराण्यांत पळयलां आसतलीं. देखून अब्दुल कलामाच्या व्यक्तित्वांत दुसऱ्यांक समजून
घेवची सवय वा संस्कृती निर्माण झाली. आणि असली संस्कृती आम्ही आपणावं जाय. एका दिसान ही संस्कृती निर्माण. संस्कृती म्हणला कितें, वर्साची वर्सां पिळगेचे पिळगेक ती संवय जाल्ली आसता. ती संवय मागीर ताका आमी संस्कृती म्हणटा. देखीक पळयात, सगळें नितळ दवरूंक, तुजें नेसण नितळ आसूंक जाय, हात पाय नितळ आसूंक जाय, आंग नितळ आसूंक जाय, घर नितळ दवरूंक जाय. हे एका दिसान येता वय? थोड्याच्या घरांनी तुम्ही वचा, सक्कड नितळ आसता, सक्कड वस्तू जाग्यार आसतात. आनी थोड्याच्या घरान मेळ्ळेंच मेळ्ळें, तांकां कितले मेळ्ळें आसा जाल्यार तांकां कांय तें पडून गेल्लें ना, तांकां तें लागायना. कित्याक तांची संस्कृतीच मेळ्ळेपणाची जाल्ली आसता. पूण जीं मनशां नितळसाणेक म्हत्व दितात तें एका वर्सान जायना. तें वर्साच्या वर्सा जावन 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 मागीर त्या घराण्याचीच ती एक पद्दत जाता. खंयचेय बरे गूण घेवया तुमी, खंयचेय सुगूण, ते एका दिसान आमच्या जिवितांत येनात. ताका वर्सां लागतात. खंयचेय घेया तुमी गूण. पूण तेच पळया, दुर्गूण, वायट गूण पळया कशे येतात पळया. पावसाच्या दिसांनी इल्लोसो पावस पडलो न्ही, रस्त्या कुशीन पळया नाका जाल्लें तण, नाका जाल्लीं रानवटी झाडां कशीं वाडटात पळया. कोणेंय ताचें बीं थंय घालूंक ना, कोणेंय ताका सारें घालूंक ना. इल्लें उदक पडलें, तीं किर्ललीं आनी कशीं तीं किर्लातात पळया, बरीं किर्लातात. आनी आमच्या भाटांनी आमची बाग आसा, गार्डन, थंय पळया जीं झाडां आमी लायता ताका पळया कितली आमी काळजी घेवंक जाय, ताजी आमी सेवा करूंक जाय. त्या झाडाक उदक घालूंक जाय, सारें घालूंक जाय, कीड लागली जाल्यार ताका वखद मारूंक जाय. आनी ती मागीर बरी दिसूंक ताका तें आमी कातरून तें ट्रीम करता आनी कितें करता, कितल्यो गजाली करच्यो पडटात. पूण ही रानवटी झाडां आपशींच वाडटात. आनी आमी लायिल्ल्या झाडां भोंवारी ही रानवटी झाडां आसल्यार कितें करतात, आमी लायिल्ल्या झाडाक मारून उडयतात. रानवटी झाडां खातीर आमी कांय करची गरज ना, तीं वाडटात. आतां थोड्या बांदपाचेर पळया, चड करून गव्हर्मेंट बिल्डींग आसा ताचेर पळया, थंयसर ते वडाचे रूख, पिंपळाचे रूख आनी खंयचे पळया कशे वाडटात. ते कोणें काडिना जाल्यार कितें जाता, तें बांदप मागीर एक दीस कोसळून पडटा वय मू. तशें आमच्या जिवितांत हे दुर्गूण आसात पळय, वायट गूण, ते आपशेच भितर येतात. विविध कारणांक लागून, आमच्या इश्टांक लागून, आमी रावच्या वाठाराक लागून, वा एक एकदां आमीच ते आपणायता. पूण बरे गूण आपशेच येनात, बरे गूण येचनात. बरे गूण आमी आमचे भितर ते घेवचे पडटात आनी ते वाडोवचे पडटात. म्हळ्यार बरें बी आमी आमचेच भितर रोमचें पडटा आनी ती वाडोवंक तें बी भितर किर्लोवन वाडोवंक कितें कितें करूंक आसा तें सगळें आमी करून ते बरे गूण आमचे भितर वाडोवंक जाय. आनी हे वायट गूण आमी उणें उणें करूंक जाय. वायट गुणी आसात आनी बरे गूण आसा जाल्यार कितें जाता, एक दीस ते वायट गूण ह्या बऱ्या गुणांक चेपून दवरून आमचें जिवीतच वायट जाता, कोडू जाता, अशें जाता. म्हणटच खरी संस्कृती, एक बरी संस्कृती निर्माण जावंक जाय जाल्यार ताच्या फाटल्यान खूब काम आसा. जपान देशांत गेल्यार त्या लोकांची संस्कृती पळया, म्हाका जापत दिसलें. आतां आमी क्यू सिस्टम म्हणटा न्ही, हांगा कोण क्यू सिस्टम पाळटा? सगळीं धांवलीं, हांव मुखार गे तूं मुखार, ताका लोटून हाका लोटून धांवलीं. थंय तशें ना. ट्रेनीचेर चडटना, बसाचेर तुका चडूंक जाय, सक्कड शांत आसा, कोण धांवना म्हाका मेळना तुका मेळना म्हणून. सगळीं तांचो तांचो वेळ येतना ते वेतात आसा. इतलें तांचें. आनी एक सदांच तांच्या जिवितांत हांसो आसात. तुमी आतां हातूं एक शॉपिंग करूंक गेल्यात म्हणचे त्या तांचे ते सुपर सेंटर कितें आसा थंय गेल्यार थंय तुमकां भितर सरतना एक चली आसता, पळोवंक सोबीत दिसता ती तुमकां मान बागोवन स्वागत दिता. मागीर तुमकां कितें जाय तें सक्कट घेया. मागीर कावंटराचेर आनी एक चली वा दादलो मनीस आसता, थंय बील करा, तुमी फारीक करा. कोण तुमी करतना कोण पळयना तुमी कितें काडटात, कितें करतात, कांय ना. कित्याक चोरी करची संस्कृती जपान देशाच्या लोकां मदें ना खंय.
ते चोरी करचे म्हणल्यार तांच्या मतींतच येना. वस्तू जालें, बील केलें. मागीर भायर येताना ती चली तुमकां परत्यान आरिगादो म्हणल्यार देव बरें करूं म्हणटा. तुमी घेया ना घेया ती काय तुमच्या रागार जायना. तुमी आयलीं पळयलें आनी गेलीं, तांकां कांय वायट दिसना. पण ती तांची एक संस्कृती. नितळसाण. कोणूच रस्त्यार थंय उश्टें उडयना, थिपी उडयना, हांवें पळोवंक ना. कोणूच अशें कितें कितें भेळें आसा, कितें पेपर आसा उडयना. तांची सगळी संस्कृती म्हळ्यार टिश्यू पेपर. हर एकल्या कडेन एक बॅग आसता, दादलो मनीस जावं बायल मनीस जावं, काळ्या रंगाचें. तातूंत तांचे टिश्यू पेपर आसता. जशें आमी आमच्या बोल्सांत तुवालो दवरता पळय, तांचे टिश्यू पेपर. तातूंत तांणी नाक पुसलें, तोंड पुसलें आनी मागीर ते पुसून जातच ते उडयनात. कित्याक खंय घालूंक तुका कचऱ्याचो बॉक्स ना, फकत आसा एअरपोर्टाचेर. कित्याक तुका मागीर ते चॅक इन जाताना तुजे कडेन कितें उदकाची बॉटल आसा आनी कितें आसा तें तुका थंय घालची पडटा न्ही. थंय मात्र आसात. रेल्वे स्टेशनार गेल्यार ना. हर एक कडेन नितळसाण, 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 नितळसाण. अशें कित्याक तांची ती संस्कृती. खंय पुलीस नात, रस्त्यार पुलीसच नात. पूण ट्रॅफिक अशी वेता तशी कितें पुलीस आसल्या बरी. ऑफकोर्स ते कितें चलता सगळे तांचे कॅमेरा आसात. कॅमेरांतल्यान सगळें कंट्रोल रुमांत पुलीस बसले आसात ते पळयतात. तुवें जर ट्रॅफिक कायदो मोडल्यार तुका थंयच मुखार ते आडयतात आनी तुका मागीर दंड भरचो पडटा. तें कारण आसा, ना म्हणून ना. पूण तो लोकच संस्कृतेचो जाला. ती तांची संस्कृती. कायदो पाळ, शिस्तीन राव अशें. आनी हांवें म्हजो वळखीचो प्रोफेसर आसा तोरू मारुयामा, ताका हांवें विचारलें, असो जपानाचो लोक असो कसो, इतलो शिस्तीचो लोक, इतलो मोवाळसाणेचो लोक, अशें कितें? ताणें म्हणलें, आमी तशेंच म्हणलें. पण हांवें म्हणलें ताका अशें कितें? दुसऱ्या कडेन अशें पळोवंक मेळना. युरोपांत ती पळोवंक मेळना. खंय सिगरेट व्हडली उडयली. जपानांत सिगरेटीची गजाल तुमकां सांगता. थंय लोक दादले मनीस जावं दी, स्त्रियो जावं दी, चले जावं दी, चली सिगरेट व्हरतात. आतां युनिवर्सिटी आमची ते सोफिया युनिवर्सिटी म्हण आसा, थंय हांवें पळयलें ते सिगरेट व्हरचे तांकां जर ओडूंक जाय ते एका जाग्यार येतात. थंय मात सिगरेट व्हरतात आनी सिगरेट व्हरतच तो एक कुडको उरता न्ही, इंग्लिशीन ताका आमी बड म्हणटा, ते घालूंक एक आयदन आसा, तातूंच घालतात ते, खंय खंय उडयनात. युरोपांत तशें जायना, जपानांत जाता. कित्याक ती तांची संस्कृती. मागीर हांवें तोरू मारुयामाक सांगलें, म्हाका दिसता एका काळार तुमी आमचे बरीच आसल्यात. शिस्त नासले मनीस आसल्यात तुमी. तुमकां राजा आसा न्ही, तुमकां कितें आतां हें राजा आसा पूण ताका अधिकार ना. तुमकां राजा आसलो आनी तो खंयचो एक राजा कितल्याश्या वर्सां आदीं तो कठीण आसलो आनी ताणें देशांत असो कायदो करून चूक केल्ल्यांक शिक्षा दिली आनी दिली आनी दिली आनी लोकांक मागीर भें लागलें. ते भियान ते शिस्तीन जिवंक तुमी शिकल्यात आसतलीं. आनी आतां राजा ना पूण कितल्याश्या वर्सांची, 1000 वर्सांची संवय तुमची संस्कृती जाल्ली आसत. हें हांवें सांगल्या वेळार तो म्हणलो, जावं येता या मेळया, तशें चिंतूंकच ना. पळया, तर जपान देशांत इतली बरी संस्कृती आसा. आमी आमच्या जिवितांत कित्याक आपणावची न्ही? तर आमी त्या अब्दुल कलामाच्या बापायच्या जिवितांत घडलें घडीत जें अब्दुल कलामान बरयलें आनी तें हांवें तुमकां सांगलें, तांतल्यान आमी सगळीं दुसऱ्यांक समजून घेवची मनशां जावया, शिस्तीची मनशां जावया आनी हातूंत आमच्या जिविताची आमी प्रगती करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.